योग्य वेळ येते की योग्य निर्णय जातात मेरे. आमकां अशें आयकपाक येयलें की साऊथ गोवाचे थोडे बीजेपीचे रुलिंगांतल्याच आमदारांनी आज मिटींग बीन घेतलेली हांगा पणजे बीन म्हणून खरी गजाल. म्हाका खबर ना, हांव बाय हांगा आसा. आणि कितले जाण आमदारांक देंवयतले तुमी? भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाच्या संदर्भान आणि संघटनेच्या संदर्भान कितें प्रश्न आसा तेजें हांव रोखडेंच उत्तर दित तुका. बाकीचे सरकारचे जे निर्णय आसा ते सरकार करता, मुख्यमंत्री, केंद्र आणि तांचे कडेन सगळे बसून. हांवें अध्यक्ष जातनाच काही गजाली स्पश्ट केल्ल्यो. त्या वेळाचेर आमकां म्हणिल्लें की आमी प्रत्येक वेळाचेर पार्टीच्या प्रत्येक आमदाराचे आसूं, पार्टीच्या सगळ्या संदर्भांतल्यान सगळ्यो ताच्या हें आसा तें ताका तुमी रिपोर्ट कार्ड म्हटलं मागीर, हे सगळे गजाली आसात त्यो केंद्रा पर्यंत पावयतात. ताचें कारण इतलेंच की पार्टीक इफेक्ट जावचो न्ही, पार्टीची प्रतिमा आसा ती मलीन जावची न्ही, आनी सामान्य लोकांकय दिसपाक जाय की बाबा ही आमची पार्टी जी योग्य वेळ येते की योग्य तो निर्णय घेता आनी तो पक्ष हिताच्या दृश्टींतल्यान घेता. अशी सद्याक हे चल्ल्या सारी सद्या गजाली की ते रुलींग पार्टीतले थोडे MLA आसात ते फुटपा आसा ह्या रिशफलाक लागून 7 जाण कितें तरी मिनिस्टर देंवयता अशें आयकूंक येता. खरी गजाली? म्हाका कांयच खबर ना, अफवा. गोविंदाक देंवयले तेन्ना लोकांनी फुगटी बी मारलेली. तुमचें डिसिजन सारकें आसा अशें दिसता तुमकां? त्या संदर्भान हांव कांयच उलोवपाक शकना. तो सरकाराचो जो निर्णय आशिल्लो निर्णय ते तातूंत फुगट्यो आनी हें तें मारपाचें कारण कितें आसा. मंत्रिमंडळात नवो चेहरो कोण आमी पळोवपाक शकता आतां? योग्य मडगांवचो आमदार बी योग्य वेळेचेर योग्य गजाली जातल्यो. मडगांवचो आमदार आसतलो ह्या फावटी? चलया.